मये वाठारात एक्टिवान गवारेड्याक धपको मारिल्ल्यान एकलो जखमी जाला। ह्या वाठारात परत अशो घडणुको घडत आसात। रान खात्यान गंभीर जावन गरजेची उपाय येवजण करची थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। जनावरां लो क्वेश्चन येवप हे आतां नवीन उरलेलें ना। खुबश्या जाग्यांचेर रस्त्यारूय येवन रानटी जनावरांनी जे येरादारी करपी लोक आसताले तांकां जखमी बी केल्लेले आसा। आतांच बुधवारा राती मया तळ्याच्या लागीं जो रस्तो आसा थंयसर गोव्या रेड्यान एका जे जोडपे आसले ते दिवचलच्यान मया वताले तांकां जखमी केल्लो जो प्रकार घडला। तातूंत एक तो तरणाटो जखमी जाल्लो आसा आनी तेचे उपचार सद्या चालू आसा। पूण जे प्रकार हांगा घडटा ते खूब मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा अशें थळाव्या एकान आमकां सांगलेलें आसा। आतां काजीचो बी सिजन सुरू जावपाचो आसा तातूंत तांच्या मदीं भंय पातळलो आसा की जे रानटी जनावरां आसात ती मोठ्या प्रमाणात लोक वस्तीन येतात आनी त्या खातीर तांकां तेचो धोको निर्माण जाल्लो आसा। हाचेर वेळ आसतनाच कारवाय करपाक जाय अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा। पळोवया कितें फुडें जाता तें। सांगपाचें म्हटल्यार हांगसर ह्या दिसांनी गवे रेडे भरपूर जाल्ले आसा आनी हांगसर ट्युरिस्ट पर्यटन जाल्ल्या हितून लोकांचे एरियावर येवप वचप खूब आसता। तेन्ना गवे रेडे सबंद हांगा वयर रानान दोनूय सायडीनी गवे रेड्यांचो भरपूर हे जाल्लो आसा, म्हणजे भरपूर जाल्ले आसा। अशें एकावर एक आमकां वयर रानान बसून गेले काय अशें अर्द्या हेजे मिटराचेर आमकां गवे रेडे गावता आनी ते कितें करता सांज जाली काय ते सकयल सरता एवढ्यात उदकाक आनी सांजच्या आमोरेच्या टायमार हांगसर न्हू भरपूर लोकांची येरादारी आसता वचपाची तेन्ना एक्सिडंट जाता हांगसर। आतांच म्हटल्यार पळय एक अर्द्या वरा पयलीं आमचो मयेचोच भुरगो चेडू आनी घोव ते मिस्टर तेजो वयताली ती वयता गाडयेन थंय पावता म्हणसर गवो रेडो येयलो फुडल्यान गाडयेक आपटलो दोगांय पडलीं सबंद तेजें तोंड फुटलें आनी सिरियस मॅटर कशी ताका आतां ताबडतोब हॉस्पिटलान व्हेला। तेन्ना हे अशे गवे रेड्याचे जर चालूच उरत जाल्यार हांगा लोकांक भरपूर त्रास जातलो आनी आतां काजी जातल्यो। आमी आमच्या माथ्यार आमचे पाटले आसतले आनी गवे रेडे जर आमकां फुडल्यान गावात जाल्यार आमची सामकी धांदल जातली। तेन्ना फॉरेस्टान हेजेर लक्ष दिवचें आनी ह्या गवे रेड्यांचो ताबडतोब बंदोबस्त करचो कितें तरी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।